आयकता म्हाका सांग, हांव कोण तुजो? म्हाका लागून तर म्हजी प्रत्येक काणी तूं, तुज्यान म्हाजी प्रत्येक काणी. म्हजी स्वताची अशी काणी कांय ना. आतां तूं म्हाका सांग, तुका लागून हांव कितें? हांव कोण तुजो? जायत्या वेळार म्हाका भासता म्हजी व्हॅल्यू खूब आसा तुज्या लायफान, आनी बऱ्याचदां अशें दिसता की तूं म्हाका इग्नोर करता, म्हाका टायम दिना, म्हजी फिलिंग्स समजना, कितें चिंत्ता तें म्हाका सांगना. कित्याक तूं म्हाका तुज्या मनान येता तसो ट्रीट करता? कित्याक? केन्ना चिंतलां तुवें म्हाका कशें दिसता तूं अशें वागता तेन्ना? अखेर म्हाकाच प्रश्न पडटा की मुळात हांव कोण तुजो? कोण लागता हांव तुजो? म्हाका सांग, कित्याक तुजी फिलिंग्स म्हज्या बाबतीन शुअर ना? फिलिंग्स कन्सिस्टंट कित्याक ना? कित्याक? हांव उपाशी आसा तुज्या मोगाचो, पूण हें जें कितें करता तूं म्हाका हर्ट करपाक लागलां. तुका म्हजेर मोग ना, म्हजी फिकर ना, चलता म्हाका, पूण घाव तर असो दिनाका. तुज्या विणें रावतलों हांव, पूण असो घुसमुटून तुज्या वांगडा रावपाची म्हजी आस ना. समजून घेतलें जाल्यार समज, म्हज्या लायफाचो तूं एक इम्पॉर्टंट पार्ट जावन आसा आनी तो हांव सांडोवपा सोदिना. तूं इम्पॉर्टंट पार्ट आसा हें नक्की आसा, पूण फूल लायफ न्हय म्हाजी. आनी एका पार्टाक लागून फूल लायफ त्रास करून घेवप हें सारकें न्हय, हां. पूण एक सांगता तुका, ज्या दिसा तूं शुअर जातालें म्हज्या बाबतीन, त्या दिसा तूं म्हाका उलो मार आनी यो म्हाज्या लागीं. तुका हांव थंयच तुजी वाट पळयत मेळटलो. हय, हांव तुजी वाट राखतलों. कारण जाका सोदतलो हांव सबंद संवसार, तो बसला लिपोवन म्हज्याच काळजान. आनी कोणाक सोदतलो हांव? हांव अर्दो न्हय, सगळो तुजोच जावपाक सोदता. सगळो तुजोच जावपाक सोदता. सगळो तुजोच जावपाक सोदता. म्हाका सांगपाक विसरूं नाका, हांव कोण तुजो? कोण तुजो? कोण तुजो? देव बरें करूं.